Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इजिप्तांत एक नवो राजा गादयेर सोडलो आनी तो जुजे विशीं कांयच नकळो आसलो. ताणें आपले पोरजेक म्हळें, पळयात, इस्रायलाचो पूत धवो एक पोरजा जाली. आमचेवन बळिश्ट आनी अदीक पुस्कोळ. आमी शिडूक रावंक जाय आनी तांची संख्या आनीक चोडना जावंक आमी उपाय घेवंक जाय. झूज उपरासल्यार आमचेर आड झुजूंक आनी आमच्या देशांतलीं भायर सोरूंक तीं आमच्या दुस्मानांक एकटवतलीं. ह्या पासत जोड वावर दिवन इस्रायलांतांक कोश्टावंक तांणी जबरदस्त मुगदोमांक दवरले. हे भाशेन तांणी फारोवाक पितोम आनी रामेसेस हीं कोडयांची शारां बांदलीं. पूण जितले ते इस्रायलेतांक चड पिडापीड दिताले तितलीं तीं चड आनी चड वाडटालीं आनी इजिप्तकारांक तांची भिरांत दिसूंक लागली. इजिप्तकारांनी इस्रायलांताच्या पुता धुवांक सारकीं गुलामां केलीं आनी जिवीत कोडू कोडू वीक केलें. बऱ्याच कोश्टी वावराक तांकां लावून तांच्या इटांचो वावर तांकां करूंक लायलो आनी शेतांतलीं तरेतरेचीं कामां आनी सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांनी तांकां दोगदायलीं. फारोवान आपले पोरजेक अशी आज्ञा घाली, हेब्रेवांक जल्मल्ल्या सगळ्या चेड्यांक न्हंयत उडोवयात, पूण चेडवांचो जीव काडूं नाकात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळतले आसले. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्यांव. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकारे कारेच्या फासांतलीं सवण्या वरी आमी सुटोवन गेल्यांव. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोवन मेकलीं जाल्यांव. जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गार. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी. स्वर्गींचें राज खरेंच तांचें.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर संवत्साय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव संवत्साय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोश करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. मुजेवून आपल्या बापायचो व आवयचो मोग ओदी करता तो म्हाका लायक न्हय. मुजेवून आपल्या पुताचो व धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळतलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडल्या ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या 11 नोकरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयलां. मातेव 10:30 आनी 4. जायत्या सांता भोक्तांचे जिविताचेर नदर मारल्यार एक आठवेच भाशेची कल्पना मनांत घुसपतात. उपोट गिरेस्तकाय, सूख, शांती आनी समाधान तांच्या आवय बापायच्या घरांत आसतना सगल्यांक पाठ करून आपलें संपूर्ण जिवीत जेजूच्या उतराची पोरगोटणी करूंक ओरपून दिलें. सुखाचें जिवीत सोडून कोश्ट, वळवळे आनी दुखी जिविताक वेंग मारली. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयला. भाग्यवंत लॉरेन्स, भाग्यवंत आसिसीचो फ्रांसीस क्लॅर ताणें आपलें गिरेस्त जिवीत सोडून गरीब जिविताक वेंग मारली आनी दुर्बळांचे सेवेक आपलें जिवीत ओरपिलें. आवयन बापायन रिगोयलोलो जेजूचो भावार्थ तांच्या त्यागी जिवितांतल्यान आनी समाजीक सेवेंतल्यान दिसून आयलो. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयलां. आपल्या शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्ल्या उपरांत जेजू तांच्या हेर नोकरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक फुडें गेलो. जायतीं भावां भयणां जावं फिरगोजेच्या वेगवेगळ्या जम्यांनी भितर सरून वो आपल्या बरोवपांतल्यान जेजूच्या उतराची पोरगोटणी करतात. हें करूंक सोंपें न्हय. जेजून आपल्या शिसांक विंचून काडून तांकां बराबर दवरून आपल्या राज्याचो वावर तांचे स्वाधीन केलो. हें करतना घरचीं शेजारींच तांच्या वावरांत आडकोळी हाडटात. तरूय आसतना जायतीं जाणां शेवट पासून वावुरतात. सुर्गींच्या बापा, फिरगोजेचो वावर करतल्या भावा भयणींक हांव म्हजो सांगात दिवंक म्हाका
तुजो सांगात दी. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.